वेलकम बॅक टू अवर चॅनल राधे राधे. तर आता झाल्या 10:47 समथिंग 11 जावपाक आणि थोडा टाइम उरला आणि वयता मोरजेचे जात्रे. येस मोरजे जात्रेक विच इज आमचो कुलदेव गिरोबा सातेरी विच इज इन मोरजीम तो भितर आहे सर. तर थंय वयता आमी आणि खूब लेट जालो आमकां बट आमचो प्लॅनूच आसलो की मातशी लेटूच वयची. एकूच दीस आसता जो काय रातभर आसता. आता तर नाटक बी नाटक बी असेल तर आम्ही आता वचपाक आमकां दिसता 40-45 मिनिट्स लागतले. तर लेट्स गो. तुमकां दाखयता आमी कशी आमची जात्रा जाता ती. आय डोंट नो आमी तुमकां कितले चड दाखोवंक पावतली बट जितले आमकां मेळटा ते दाखयता. स्टॉल्स बी व्हडले काय लागना थंय एक दोन स्टॉल लागता. व्हडली ही जात्रा न्हू ती बट आमची कुलदेव न्हू आमी वयता. लेट्स गो. मी जॅकेट बीन घालून वयता बिकॉज असली थंडी पडल्या रे देवा. कारेन वयता आमी बट स्टील जॅकेट घेवन वयता बिकॉज थंडी खूप जाता. आत्तां आमी सालिगांव गेल्ली बायकीन एंड भाई साहब सारकी हे जाली कुळकुलो जालो. कुळकुलो खाल्लो. तर आमी ऑलमोस्ट पावले हांगा. भितर घेतली म्हटल्यार भितर नॅरो रोडा पळय आणि हो रोड जाल्यार सारको जायच ना म्हटल्यार आमचे मेन रोडूच जायना हे क्याही हांगाले भितर जाताले. ते वयल्यान भितर रेस्टॉरंटा बीन आहा बीच बीन सगळे आहा. गोल्डी बरी रेस्टॉरंटा आहा गेस्ट हाऊसेस बीन सगळे आहा हॉटेला बी. ते रोड करून स्टील रोड्स करिना काय करी. गड्डी येता गड्डी इतलो नॅरो रोड आहा ते दोन गाडयो सुटना. रावले दोन गाडयो सुटना एकूच गाडी सुटता. चल मरे क्या कर क्या रे भाई तू. लायटी बीन काय नाही आणि कसले खतरनाक स्पीड ब्रेकर घातल्या जशी की या रोडार कोण फास्ट वयतलो. स्कोपूच ना आलं फास्ट. तुमच्या गाडयेचे सस्पेन्शन खंयसून तो फुडल्यान वचून पडटलो भाई. ते एक्चुअली देवळा कडेन थंय पार्किंग बीन बरें व्हडलें आहा सायडीक थंय बट दीस इज द हालत ऑफ द रोड. आम्ही म्हणी जात्रा काबार बी जायत म्हणून बट लोक कितले आहा आणि थंय आमी म्हणी व्हडले पार्किंग आहा म्हणी पळय थंय सगळे रान जाल्या म्हाका दिसता ते दिवजांक बीनूच क्लियर करता. बट हे पळय दिसना तुमकां बट स्काय बरी दिसता स्टार्स दिसता. हरशीं केन्ना अशें नासतालेच लायक गांवचेच लोक आसताले हे करपाक बीन नाटकाक बीन पण ह्या एका आतां इतल्यो पार्किंग गाडयो आहा न्हू. डेकोरेशन पळय बरें केला. कसली थंडी आरे देवा. फेरी पळय चड काय व्हडली नासता ऑब्वियसली. हे तरी अंदू येयला दिसता स्टेनलेस स्टिलाचे आयटम. स्टेज ना नाटक बी ना दिसता अंदू. गिन चुन के 4-5 स्टॉल आहे. तर पूजाला 50 रुपया 100 रुपया 100 रुपया पहिली खेप 100 रुपया दुसरी खेप 150 रुपया. पूजाला 150 रुपया पहिली खेप 150 रुपया दुसरी खेप. तर काय आमी आतां सगळ्यांक रावल्या बिकॉज देवी काडटा देवी पालखेन येवपाक अँड एवरी वन इज प्रिपेर्ड. बट भितरल्यान कितें डिले चल्ला दिसता. डिले मातसो लोक चड ना थोडे ना आनी आमी आहा तितून. भाव पावरे रूप के सा
गौरीतो गणपती लक्ष्मी पते मंगलम् स्वामी अतकेंद्र साक्षात्कारातील स्वामी प्रचंड मृत्यू पाताळाचा मृत्यू पाताळाचा आणि तू धनाला गळे गोंधळ गळी उदो उदो बोला अंबे माऊलीचा उदो उदो बोला महादेव सद्गुणा सगळी बरी पेंट केला दीदी ट्रेनवरही घेता तर आता आम्ही बास्किन रॉबिनान मागोन वगैरे असेल आम्ही आमचा केक घेतला आम्ही पहिलीच घास मारली खाल्लं बरी लागली नटेला फ्लेवर हा देखा सो गुड आता आम्ही अपोलो नेली आमकां फेस वॉश जाल्ले बट दे डोंट हॅव इट तर आता परत वयता आमी तो वयता हांगा खंय तें वेलनस फॉर एवर थंय मेळटा जाल्यार पळोवया बिकॉज आमकां आतां फेस वॉश करपाक वी डोंट हॅव अ फेस वॉश ब्रो आमी आत्तां वेलनसान येयल्ली आनी म्हाका गावलें फेस वॉश सिंपल फेस वॉश सिंपल 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 तर आमचो कॅमेरा आनी तो आमी घुवन येयला बिकॉज रिजन सांगता पयली दोरी काडया कॅमेराच्यान कितें दिसता बीन पळोवचें हे दिसता आमकां अशें नजारा हमारा नजारा कुछ इस प्रकार का है हय लिटरली 142 जाल्या आनी आमी हें करूंक बसल्या तर आतां कातर हाडला झाडाच्या कटरान काय जालें हे पळय आतां अशें दिसता दोरी कातर ती दोरी कातर गावली सो आमच्या न्हू घरान हांगा फुडल्यान गाडी आसा न्ही थंयसर कोण तरी हाडून सदांच कचरो उडयता आतां सुद्दां आमी येयल्यात न्हू आतां आमी पावल्या न्हू थंय कोण हांगा हाडल्या आनी बटाट्याच्यो साली बीन कचरो कसलो कसलो ना तसलो कचरो हाडला आनी हांगा उडयला आमच्या दारान सो आनी कचरो केल्लो हय सगळ्याक स्प्रेड करता आनी कुत्रे सुद्दां हाडून उडयना हे लोक कोण तरी हाडून उडयता कशें दिसता कोण जाणा आतां कळटलें नेक्स्ट टायम आनी आमच्या फाटल्या दिसांनी आमची गाडी ही हाडली न्हू ती फ्रंट ते सायडीन हाडलो आनी तो कोणी हारसो सुद्दां फोडून दवरलेलो बट वी डिडंट हॅव प्रूफ सो आमी कांय हें करूंक शकूंक ना सो ताका लागून आतां आमी तो कॅमेरा घुवन येयला कॅमेरा बेश्टे हांगले हेच दिसताले आमचे सो आतां कॅमेरा गाडये कडेन हें केला सो बरें पडटलें बट हांगा आतां कोण येयलो जाल्यार आमकां कळपाचें ना तर आता 2 जाली आणि आम्ही आता न्हाली आमी आतां आमी न्हिदतली अँड फाल्यां सकाळीं उठून चलोंक वचोंक जाय आय होप बेगीन उठून चलोंक गेल्यार पुरो आयज आमी बिचार गेली इतलो मजा येयली आनी हिंदी ब्लॉगान येतले ते इतली मजा येयली आनी कितें सनसेट पयलो कितलो वगत बरली इट वॉज सो फ्रिकींग गूड सांजची गेल्ली ऑब्वियस सनसेट पयली सांजचीच गेली न्हू आनी आतां आमी वयता न्हिदोवंक तर ह्या व्हिडिओ घातले इतले जर तुमकां हो व्हिडिओ आवडला तर लायक शेअर आनी सबस्क्राईब आनी आमकां सांगा की वॉट वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ दीस व्हिडिओ तर येस स्टे सेफ स्टे सतर्क बाय राधे राधे